नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार आमच्या तुमच्या बोटार गोंयचो फुडार हे कार्यावळींत आमी हाडटात तुमचे कडेन गोंयच्या कोणशांतल्यान लायव्ह रिपोर्ट्स, लायव्ह कवरेज इलेक्शनाची, विधानसभा वेंचणुकाची, ज्या ज्या जाग्यार मतदान जाता ताची. आतांची ब्रेकींग म्हळ्यार पर्वरीचो उमेदवार, भाजपाचो उमेदवार रोहन खंवटेन आपले फॅमिली सयत आतांच मत दिवन आयला. ताणें मतदान केल्लें आसा. आनी बाकी कडेन टोनी रॉड्रिक्स, ताळगांवचो उमेदवार, ताणें मतदान केल्लें आसा. हे आमचे कडेन आयिल्ल्यो सद्याच्यो ब्रेकींग. आतां आमी वतले केपें मतदारसंघा भितर, जंय आमचे रिपोर्टर बाब श्याम नायक आमकां थंयच्यान दाखयतले सद्या कितें चल्लां तें. बाब श्याम नायक, हे आमचे केपेचे विज्युअल्स. श्याम आमचे बरोबर आसा. श्याम, कशें कितें सिट्युएशन आसा? सर, केप्याच्यान हांव कुडचड्यार गेलो. सो केप्यान सकाळी म्हणल्यार एक 10:30 म्हणल्यार 10% वोटिंग जाल्लें. तशें नंतर हांव कुडचडे मतदारसंघान गेलो. कुडचडे मतदारसंघान सुद्दां तितलें सकाळी 10 म्हणल्यार सुद्दां 10:30 10:30 म्हणल्यार तितलें मतदान जावना आशिल्लें. एक कडेन 20% जाल्यार 10% हेच सुद्दां सकयल मतदान आशिल्लें. आतां हांव सद्या सांग्यार मतदारसंघात आसा आनी सांग्यार मतदारसंघान हांव तारीपांटो हांगा आसा, ह्या बुथार आसा. आनी सांग्यार हांव सकाळच्यान भोंवता पळयता, एक अर्दवर जालें की हांगा लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. आमकां उजवे वटेन दिसता बाब टोनीचे तालगांव मतदारसंघा भितरले विज्युअल्स. तर दावे वटेन आमचे कडेन आसा बाब श्याम नायक. हे आमचे कडेन उलयतात केपेच्यान, केपेची आनी कुडचड्याची जी स्थिती आसा ती. श्याम, हातूंत तुका कितें दिसता, कोणाचो आस्पाव चड आशिल्लो? दादले, जाणटे, बायलां हांचे भितर कोणाचो आस्पाव चड आशिल्लो? कुडचडे आनी आमी केप्यां पळयत जाल्यार लोकांचो तितलो सकाळ फुडें कांयच आस्पाव नाशिल्लो. पूण आतां हांव सांग्या मतदारसंघा हांगा महिलांचो भरपूर असो सहभाग आमकां दिसून येता. फक्त हिंदू महिला न्ही, तर क्रिस्तांव आनी हे फावट तर आमच्यो मुस्लीम भयणी सुद्दां भरपूर मोठ्या प्रमाणांत भायर सरिल्ले आसात. सांग्या मतदारसंघात प्रत्येक बुथांत भायर लायनी लागिल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. तश्यो आमकां लायनी कुडचड्यार आनी केपें मतदारसंघात पळोवपाक मेळिना. सो चडसो तूं म्हणटा जो प्रतिसाद आसा तो सांग्यार चड आसा, सांग्यार लोक चड भायर सरल्यात. आमी उलयतात आमचे रिपोर्टर बाब श्याम नायक हांच्या वांगडा, केपेच्यान आनी कुडचड्याच्यान ते लायव्ह करतात. तांचे कडेन 4 मतदारसंघा भितर ते पळयतात. जाल्यार उजवे वटेन तुमकां दिसता विज्युअल बाब टोनी रॉड्रिक्स, जो मतदान करून आयला तालिगांव मतदारसंघा भितर. तो आतांच ताणें मतदार करून तो भायर सरला. ते विज्युअल्स आमकां उजवे वटेन दिसता. दावे वटेन आमचे कडेन उलयतात बाब श्याम नायक. श्याम, म्हाका आनी एक सांग की तुका कितें म्हणजे वोटिंगाचें जें प्रमाण आसा तें दीस वता तसो वाडटना दिसता काय देंवतना दिसता? सांग्यार पळोवपाक गेल्यार आतां पर्यंत 40% एक बुथार 40% सुद्दां वोट जाल्ले कडेन आसा. सो बाजारान जेन्ना आमी गेले तेन्ना काही ओपोजीट भारतीय जनता पक्षाचे जे ओपोजीट आशिल्ले, जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जे सपोर्टर आशिल्ले, जो नगरसेवक आसा, थंय मातशें बोवाळ घालपाचो प्रयत्न जालो. त्यामुळे थोडो असो बोवाळ जालो तेन्ना पुलिसांक आपयले. पुलिसांनी येवन तांकां सगळ्यांक 200 मिटर भायर धांवून घातले. तो काही प्रमाणात मातसो बोवाळ जावपाचो आशिल्लो, तो रोखडोच पुलिसांनी कंट्रोल केलो. पूण बाकी कडेन हेर कडेन तुका अशें तणावाची परिस्थिती दिसता काय मतदान शांतपणान चालू आसा? मतदान हे शांतपणान चालू आसा. काही प्रमाणात 1-2 मिनटात तणाव जाता असो दिशिल्लो, पण पुलिसांनी रोखडे ते स्थिती हाताळली. बरं. दुसरे आमचे कडल्यान न्यूज आयल्या ती म्हळ्यार गुंडगिरी बंद करपाची वेळ आसा असो आम आदमीचो पार्टीचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार सांताक्रूज हाणें म्हळां. आतांच आमचे कडेन फ्रेश न्यूज आयिल्ली आसा. त्या भायर दोबोळी उमेदवारांतल्या लोकांनी योग्य उमेदवाराक निवडून हाडचो अशें आवाहन विर्यातो फर्नांडीसान केलां. तरणाट्याचें भवितव्य बदलूंक जाय, गोंयच्यो जमनी वाटावंक जाय, जाल्यार आपल्या सारक्या उमेदवाराक निवडून हाडप हें गरजेचें अशें तो म्हणटा. उजवे वटेन आमच्या स्क्रिनार दिसता बाब अमित पालेकार उलयतना सांताक्रूज मतदारसंघांतले आपाचे उमेदवार. जाल्यार दावे वटेन आमचे कडेन आसात श्याम नायक. श्याम, म्हाका आनी एक तुका प्रस्न विचारूंक जाय की ह्या सगळ्या मतदारसंघांनी उमेदवारांनी आतां मेरेन मतदान केलां काय ना? सद्या मतदान जालां आनी ह्या फावट आमी पळयतात की नवीन जे वोटर्स आसात ते सुद्दां बरे मोठ्या प्रमाणात उमेदवारान मतदान केलां काय ना?
उमेदवारांनी मतदान केले आमी हांगा कुडचड्यार निलेश काब्रालाक मेळ्ळो, हांगा सांग्यार सुभाष फळदेसायक सुद्दां हांव मेळ्ळो. सो ते म्हणटात की हे फावट तांकां रिस्पॉन्स बरो आसा आनी ते सकाळ फुडेंच आपलें मतदान घालून आयिल्ले. थँक्यू श्याम. सगळे उमेदवार म्हणटा आपल्याक रिस्पॉन्स बरो आसा. साहजीक आज व्हॅलेंटायन डेच्या दिसा तांचे मोराल हय. बूस्ट आसा, मोराल उंच आसा पळय, स्वाभावीक आसा. आमकां वाट पळोवची पडटली 10 मार्च पर्यंत खरें कितें जाता तें. तूं आमचे बरोबर आयलो, उलयलो श्याम. आमी परते मागीर उलोवया, परतो एकदां नियाळ घेवया. थँक्यू आमकां जॉयन जाल्ल्या बद्दल. आनी आमी एक ल्हानसो विसव घेवया, ल्हानसो ब्रेका उपरांत आमचे मदीं आयल्यात एक नवीन मानेस्त, एक नवे मानेस्त जांचे कडेन आमी भासाभास करतले. तांचें नांव तुमकां हांव आतांच सांगिना, तें नांव आसा सस्पेन्स. पूण तुमकां तांचो चेहरो कांय वेळान दिसतलो आनी तांचें नांवूय कळटलें. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.